पेडणे तुयेच्या लोकांचो उदकाचो प्रश्न अजून सुटावो जावंक ना। पिवपाचें उदक नळाक एक सारकें येना। पिवपा खातीर उदक नाशिल्ल्यान आमचे हाल जातात अशें पेडणे तुयेचे लोक म्हणटात। फाटल्या 6 म्हयन्यान दुसरे फावट तुयेच्या ह्या लोकांनी पेडणे उदक पुरवण खात्याचेर मोर्चा काडून खात्याचो अभियंतो वाल्सनाक घेरावो घालून जाप विचारली। प्रत्येक विधानसभा अधिवेशनान मंत्री लोकांक 24 वरां उदक दिवपाची घोशणा करता, मात तुये वाठारान 1 वर सुद्धा उदक मेळना अशें लोक म्हणटात। आमकां कितें आयकपाचें ना, आमकां आमच्या नळाक उदीक जाय, नाल्यार बिलां तरी तुमी भरात, वारो येता तेजी जबाबदार हे वॉटर सप्लाय ऑफिस। आणि आमी मागीर वयतात डिसेंबर जाले उपरांत आमी आमच्या सोयऱ्यांगेर रावपाक वयतात। नाव कृष्णा लव शेट्टी, हांव सांगता तुमकां उदीक जर येवं ना फाल्यां सकाळीं कितें जायतें हांव सांगूंक शकचो ना। पुलीस कंप्लेंट दितलो, हांव कितें करूंक जाय तें करतलो सगळ्यांक घेवन। डायरेक्ट उडयता हांव, खुर्ची उठून सर तुमची वरान सायडीन घालता। हांव डायरेक्ट सांगता सारकें येयना न्हू, कितें करतलो तें सांगूंक शकचो ना हांव डायरेक्ट। पेडणे तालुक्याक दिसभर उदक मेळपाक शकता, मात रितसर नियोजन ना। तशेंच अधिकारी आनी ऑपरेटरांची मनमानी खातीर उदक लोकांक सारकें मेळना। वचत थंय पायपा फुटान उदक व्हांवता। लक्ष दिवपाचो सोडाच, सांगल्यार सुद्धा सारकें करपा खातीर प्रयत्न जायना अशें मांद्रेकार म्हणटा। वरस सोंपत येयला, अजूनय प्रॉब्लेम सॉल्व जायना। जायते टॅक्निकल प्रॉब्लेम्स आहात। पायपलायनीचें इनॉग्रेशन जालां, 10 म्हयने जाले अजून पायपलायन सुरू जायना, न्यू पायपलायन। त्याच्या उपरांत ग्लॅनिंग वॉल जे आसा न्हू 10 जाग्यार लिकेज आसात, ते ग्लॅनिंग रिपेरिंग जायना हेंचे कडेन। स्टाफा कडेन हेंच्या स्पॅनर्स ना, ग्लिनिंग ऑयल ना, कसलेच इन्स्ट्रुमेंट्स ना। परत ऑफिसर सारके इरिस्पॉन्सिबल आहात। जे पायपां डॅमेज जातात, काल जे पायप डॅमेज जाले पंचायती कडेन, आमी हांकां सांगले तरी सुद्दां अजून तेंच्यानी रिपेर करूं ना। हजारांनी लिटर उदक थंय वेस्ट जाला। उदक शॉर्ट आसा आमी समजा शकता सानेल प्रकल्पान, पूण तशें ना, ते फक्त टॅक्निकल खंय तरी रिस्पॉन्सिबिलिटी घेयनात ऑफिसर जर रिस्पॉन्सिबिलिटी घेत जाल्यार प्रॉब्लेम सॉल्व जाता। ताका लागून आमचे परत एकदां आमी ताका रिक्वेस्ट करता ऑफिसरांक की तुमी लक्ष घालात, तुयान वचून सायड इन्स्पेक्शन करात, ते पायपलायनीचें काम सुरू करात, ग्लॅनिंग रिपेरिंग करात। जे ऑपरेटर आहात ते लोकल ऑपरेटर आहात ते पार्शालिटी करतात, आपणाक जाय तशें उदक डायवर्ट करतात। ते रावंडांचेर आसता, रावंडाचें कॅल्क्युलेशन आमकां कळना, कितके रावंड मारीत जाल्यार गांवाक उदक वयतलें। ते आपणाक जाय तशें रावंड फिरयतात आनी पार्शालिटी करून थंय तेन्ना लोकल स्टाफाचेरूय लक्ष दवरपाक अशें जायते प्रॉब्लेम आसतात। ऑफिसरांक रिक्वेस्ट आसा तेंच्यानी सायटीर वचपाचो, अख्ख्या तुये गांवान सर्वे करपाचो आनी टॅक्निकल प्रॉब्लेम सोदून काडपाचो आनी प्रॉब्लेम सॉल्व करपाचो।